अमित बाब, कालूच एक रातची घटना घडल्या की एक वड 200 वर्सां पयलीं वड कट केला स्मार्ट सिटी अंडर, तेजेर तुमकां कितें? पळय कशें आसा मरे, हिंदू धर्मा भितर एक म्हण आसा, वड केन्ना कापचो न्ही म्हणून. पूण जेन्ना मनशाक एरगन्स येता, अहंकार येता, तेन्ना हें घडटा. काल तांणी फोर्सफुली तो वड कापलो. ज्या वडाच्या पुनवे दिसा पुजा केली, भारतीय जनता पार्टीच्या महिला कार्यकर्त्यांनी पुजा केली, ताका धागो बांदलो. आनी काल जेन्ना सगळे लोक थंय आडावपाक आयिल्ले, ते गेल्या उपरांत तो वड कापप म्हणल्यार कापाजात कितें जालें रे गव्हर्मेंटाचें, आनी एरेगन्स कितें जाला रे. अरे कित्याक कापपाक जाय आशिल्लो वड तुमकां तो? तर बरे सायडीन लोकांक त्रास जाले म्हणून सांगलें. तुजे त्रास जाले ते तुमी काम केलां ताजें. वडाचे कोणाक त्रास नाशिल्ले. सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा ही भारतीय जनता पार्टी, जी आज आपल्याक सनातन धर्माचे रक्षक म्हणटा, आनी सनातन धर्माचो वड तुमी कापलो. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी हिंदू धर्माचे रक्षक, तुमकां जाय जाल्यार सनातन धर्माचे रक्षक, पॉलिटिकली तुमकां फायदो आसा जाल्यार तुमी सनातन धर्माचे रक्षक. पूण जेन्ना खरी येता गरज आनी गजाल, जेन्ना तुमकां रक्षा करूंक जाय सनातन धर्माची, तेन्ना तुमी खंय गायब जाता. तो वड कापला, ताचें प्रायश्चीत सरकाराक करचें पडटलें. हाच्या बद्दल म्हाका खंयच डावट ना. हे लोकांक समजुपाक जाय. आतांय जर लोकांक ही गजाल समजना, सरकाराची दादागिरी समजना, जाल्यार इमॅजीन करा सरकार तुमचे कडेन कशे तरेन डील करतलो इन फ्युचर. सो आय थिंक पीपल शूड वेक अप आनी people should come out and this time decide wisely what is their future and how they are going to vote for their future. सर, दोन क्वेश्चन हांव तुमकां विचारता. एक म्हणल्यार तेंच्यांनी सांगलें की झाड जे वड जे कट केला ते रिलोकेट करतले. ते रिलोकेट हय. आनी सेकंड म्हटलें की एक एनवायरमेंटल आनी सोशल एक्टिव्हिस्ट आसा, तेणें म्हटलें की पणजेचे कितें सेव करपाक पणजेचे लोकच सद्या भायर येना. सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? नाही, पणजेचे लोक सुन्न जाल्या. म्हाका कळना. सुशिक्षीत, पयशेकार, सामके सोशली व्हेरी एक्टीव लोक खंय बसल्या तेच कळना, कोणाक भिल्या तेच कळना. एक अशिक्षीत जो गांवांत आशिल्लो किंवा कमी शिकिल्लो आसा, तो जर हें करपाक शकता, ओगी रावता, हांव समजूंक शकता भंय आसा म्हणून. हांकां भंय कसलो रे? पणजेकारांक लज दिसपाक जाय हें घडलें म्हणून. आनी आय एम इफ आय से इट, आय एम सेयींग इट ऑफेन्सिवली, आय मीन द ऑफेन्स टू एवरी पणजेकार हू हॅज केप्ट क्वायट अबाउट वॉट हॅज हॅपन्ड. आनी तो जर अशे तरेन ओगी बसत रावलो जाल्यार आमकां गरज ना. आमी सुशेगाद घरा बसूं येता. आमकां कित्याक बोळा घालपाक जाय? म्हजी फॅमिली ना, आमी घरा वचून सगळे टायमपास करूं येता, आमच्या फॅमिली बरोबर टायम दिवं येता. पूण आमी तें करना, आमी लोकां खातीर काम करता. पूण हे लोकूच कित्याक कितें कळना. झाड रिलोकेट करता म्हणपाचें सकाळींच आयलें तांकां. ज्या तरेन झाड कापलां ते रिलोकेट करपा सारक्या परिस्थितीन ना. ताजी फूल तांणी पानां कापल्या, फूल बरें हें कापलां, मुळां सकट कापलां. ते जर रिलोकेट केलें, लोकांचो जो रिस्पॉन्स आयलो सकाळीं, लोक ज्या तरेन सोशल मिडियाचेर, न्यूजपेपराचेर, टीव्हीचेर उलयले, ताचो भंय जाला हांकां आतां. पूण विनाशकाले विपरीत बुद्धी. तुमी आज झाडांचेर, देवांचेर हात घालपाक लागल्या.